एखादी फुडलो जो कन्सेप्ट विज्युअलायज करपाक जाय आशिल्लो फुडली 20-25 वर्सां कशी जाय म्हणून ती म्हाका दिसता मनोहरबाईन थ्रू द अमृत प्लॅन स्मार्ट सिटी संकल्पना जी काडल्या तातूंत पणजेकारांक जी वेवस्था फुडें जातली ती एखादी म्हाका दिसता अजून कळून आसतली. पूण म्हाका दिसता आमी कुशीक ब्रीज काडलो पर्वरी म्हणटकर आमी मातशे घुस्मट्टा कित्याक एखादी पणजे 20 वर्सां कशी जातली ती कामां आतां जेन्ना सुरवात जातली जाल्यार सगळ्यांक सुखी आसतले गोंयभर जाल्यार पयले पणजेकार. आनी हें म्हाका आतां दिसना, हें म्हाका इलेक्शनाचो रिजल्ट येवचे पयलीं दिशिल्लें. 9 तारखेक हांवें एक प्रुडंट म्हणटा तातूंत हेड ऑन इंटरव्यू दिल्लो. ते दिसा हांवें सांगिल्लें की द मोस्ट फॉर्मिडेबल कॅन्डिडेट इन द BJP टू बिकम द चीफ मिनिस्टर इज मनोहर पर्रीकर. ताजेर मातशें लोकांक कितें तरी हांचें कितें जालां काय कितें रे म्हणून अशें दिशिल्लें, सेटींग बिटींग जालां म्हणून. पूण रिजल्टाचे पयलीं हांवें सांगिल्लें की म्हाका दिसता की गोंय एक दिशा दाखोवंक शकतलो मनोहर पर्रीकर. आनी असो मनीस जेन्ना गिरीश चोडणकारा सारको भुरगो हांगा हाडून बसयता तेन्ना ताजे विचार कितें आसतले ते लक्षांत हाडा. हांव गिरीशाक कांय म्हणना कारण ताका केलो बोकडो. ताका जर खरें जर उबें रावपाक नाशिल्लें जेन्ना दिगंबर कामती कडेन पराभव जालो ताचो त्या नंतर ताणें आपलो एक मतदारसंघ सावथाक तयार करपाचो तें केलें ना. म्हणजे अशा परिस्थितींत जेन्ना मनीस वता ते मुखार गोंयचें भवितव्य कितें करतले हें आमी चिंतपाची आवश्यकता आसा. आतां बायोगॅसीच्यो बशी हाडल्या त्यो कोणें हाडल्यो? काँग्रेसवाल्यांक हाडून दाखय म्हणून सांग. त्यो सत्या येवची ना ती गजाल वेगळी. आनी त्या शब्दाचेर कोण किंमतूय दिवचो ना. दॅट इज इक्वली इम्पॉर्टंट. आमी नुस्तें तांकां रिक्वेस्ट केलो की आमकां ट्रायल बेजीस दियात. तांच्यांनी लाखांनी 50-50 लाखाच्यो बशी हाडून रस्त्यार उब्यो केल्यो विथआवट अ सिंगल नया पयसो. ट्रायलीक फक्त. म्हणजे गोंयांत कश्यो चलतल्यो ते पयलीं पळोवया. आनी अडचणी लक्षांत येत जाल्यार त्यो पयलींच काळजी घेवपाक येता.